नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर मायमोगाचो येवकार। हांव गौरीश परभमणकर। गांवगिऱ्या वाठारांतलो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। जोसेफ सिक्वेरान दिलो मायकल लोबोक धक्को। 5 वर्सां उपरांत सरपंच पदार आयलो वेंचून। बाणावलेत 7 मदल्या 6 पंचायतीचेर बिनविरोध वेंचून आयले सरपंच। मुळाव्या पावंड्या वयल्या वेंचणुकेंत हस्तक्षेप करूंक नाशिल्ल्याचो आमदार वेंझीचो जावो। दिवचलच्या 4 पंचायतींचेर अपक्ष आमदार चंद्रकांत शेटयेचो शेक। मुळगांव, लाटंबारसे, मेणकुरे, धुमासे आनी साळ पंचायतीचेर शेटये समर्थक सरपंचांची निवड। नावेलीच्यो 5 मदल्यो 4 पंचायती अपक्षांच्या ताब्यात। भाजपाक एकूच पंचायत राखपाक आयले यस। बुल ट्रॉलिंगाचेर कारवाय करपाची पारंपारीक नुस्तेकारांची मागणी। तोडगो काडपाचो नुस्तेमारी खात्याचें उतर। आणि 10 रुपयान मेळटा भांगराच्या कपांतल्यान चाय। पळयात गोमंतक टीव्हीचो खाशेलो रिपोर्ट। आणि आता खबरो विस्तारात। कळंगूट किंग मायकल लोबो हांका पंचायत वेंचणुकेंत धपको बसला। 5 वर्सां उपरांत परत कळंगुटीच्या पंचायतीचेर सरपंच पदार वेंचून येवन तशेंच भाजपाचे पॅनल वेंचून हाडून जोसेफ सिक्वेरान विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोक घाम काडलो। कळंगुटे भायलो मनीस कळंगुटीची उदरगतीची कामां करपाक शकना असो तोमणो तांणी मायकलाक ह्या वेळार मारला। सरपंच पदाची माळ गळ्यात पडल्या उपरांत जोसेफ उलयतालो। Because we have got together because we don't want any other person from outside Kalangut to rule Kalangut. We want Kalangutkas to rule Kalangut. We know where the problem lies, where things are missing, where we have to add things. So we know, Kalangutkas knows very well. So that's why under our leadership, like all the members has supported me without any issues. Right? So this is for 5 years or you are It distributed? is 5 years. No. The panchayat is for 5 years. Your post is for 5 years or something like 1 year? Let us see how it is now. Mostly it will be 5 years, but as at if someone needs it, then definitely we have to give it. बाणावले मतदारसंघात 7 मदल्यो 6 पंचायतीचेर बिनविरोध पॅनल वेंचून आयला। तशेंच सरपंच आनी उपसरपंच लेगीत बिनविरोध निवडून आयले। बाणावली मतदारसंघाचो आमदार आसलो तरी पंचायत वेंचणुकेंत हांवें खंयच्याच पद्दतीन मध्यस्थी करूंक ना। स्वराज्य ह्या लोकशायेच्या तत्वाक म्हत्व दिवन ही वेंचणूक जावची अशें आपलें मत आशिल्लें आनी त्याच पद्दतीन थळाव्या मतदारांनी पंचायत वेंचणुकेंत मतदान केलां। हातूंतल्यान आम आदमी पक्षांचेर लोकांचो विश्वास आसा ते परत एकदां मतदारांनी दाखोवन दिला अशें आमदार वेंझी वेगासान म्हटलां। आज टोटल 7 पंचायतीन इलेक्शना आज सरपंच आणि डेप्युटी सरपंच निवडून येले। ऑल पंचायत्स वर अनअपोज्ड। वी वर प्रोमोटिंग दॅट पीपल्स पंचायत म्हणटा ती जावपाक जाय। MLA इंटरफेरन्स वॉज नॉट देअर इन एनी पंचायत इलेक्शन्स। आणि 7 पंचायतींतले 100 पंचायती आयल्यो अनअपोज्ड। एक पंचायती लास्ट मोमेंट कितें जालें आनी समबडी फायल्ड अनदर नॉमिनेशन, अदरवायज थिंगाय अनअपोज जाता आशिल्ली। सो दिस इज अ क्लियर मेसेज। बाणाल्यान केन्नाय सगळ्यो पंचायतो अनअपोज कोणूच सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच उरना। व्हेरी क्लियर मेसेज। स्वराज म्हणटा तो आज पीपल्स पावर गिवन टू द पीपल ऑफ बेनावलीम अँड द एक्झाम्पल स्टार्ट्स फ्रॉम टॉप। एज एन MLA आय हॅव टेकन एन इनिशिएटिव्ह नॉट टू इंटरफियर अँड टू गिव्ह मॅक्सिमम पॉवर टू देम। आणि आज ताजो रिझल्ट इज मुचसोन जर तर सगळें सारकें जालें सकयल सगळें सारकें जाता। आनी यू कॅन सी टुडे देर इज नो ऑपोजिशन। सरपंचाक सगळे सरपंच आपल्यागे टीम घेऊन मुखार आले आणि देर वॉज नो ऑपोजिशन। सो आय थिंक दिस इज लिडिंग बाय एक्झाम्पल। लोकांनी आज मानून घेवपा जाय की आम आदमी पार्टी इज द ओनली फ्युचर ऑफ पॉलिटिक्स फॉर गोवा। आणि ह्या पॉलिटिक्स आज आमी बाणाल्यांत आणि वेळे कॉन्स्टिट्युएन्सी दाखोवन दिली। दिवचल मतदारसंघात येवपी 5 4 पंचायतींचेर अपक्ष आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी आपलो शेक दवरला।
मतदारसंघातल्या मुळगांव, लाटंबारसे, मेणकुरे, धुमासे आणि साळ ह्या चारूय पंचायतींनी आमदारान समर्थ दिल्ल्या उमेदवारांची सरपंच आणि उपसरपंच पदाचेर बिनविरोध निवड जाल्ल्या. मजगती मतदारसंघातल्या पंचायतींनी आपल्या गटाची सत्ता आयिल्ल्यान आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी खोस उक्तायली. पंचायतीचो विकास करपाक आपूण सहकार्य करतलो, बेरोजगारी सुटावी करपाक चड प्रमाणात भर दितलो अशें आमदारान ह्या वेळार म्हटलें. पंचायतीन सरपंच आणि डेप्युटी सरपंच हे इलेक्ट जावपाचें इलेक्शन असलें. चारूय पंचायतीन आमचे मेणकुरे, साळ, लाटंबरसे आणि मुळगांव आमचे जे कॅन्डिडेट आमी नॉमिनेट केल्ले ते अनअपोज आयले. त्या बद्दल हांव सगळ्या पंचायतींचे धन्यवाद म्हणटा. सगळ्या लोकांचे पयलीं आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीचे धन्यवाद म्हणटा. तशेंच सगळ्या पंच ज्यांच्यांनी निवडून आयल्या तांच्यांनी अनअपोज सपोर्ट केल्ले आसा. आमच्या मुळगांवान आमची जी सरपंच आसा ती तृप्ती तुळशीदास गाड आसा आणि आमचो जो डेप्युटी सरपंच आसा तो विशाल सेन गाड आसा. आणि हांकां ह्या पंचायतीन आमचे जे बाकीचे उरलेले 7 जाणांची ही पंचायत, बाकीच्या उरलेल्या 7 जाणांनी हांकां सपोर्ट केल्ले आसा. त्यामुळे हांव त्या सगळ्या पंचाचे धन्यवाद म्हणटा. आनी कितें डेव्हलपमेंट आतां उरला पळय ह्या सगळ्या पंचांक हांव बरोबर घेवन जो जो आमचो डेव्हलपमेंट उरला, लायट म्हणा, रस्ते म्हणा, कल्वर्ट म्हणा, आमच्या हांगा एक तळें आसा ताचें ब्युटिफिकेशन म्हणा, जे युवा पिढीक आमचो जीम आमकां हें करपाक जाय, हे जे सगळे जे आसा हांच्या बरोबर रावून आमी ही सगळीं कामां ह्या हितून करतले. बेरोजगारी कशी कमी जावपाची हेचेर आमचो नक्कीच विचार आसतलो. आमची जशी लाटंबरसे इंडस्ट्रियल इस्टेट जाली, आमचो पयलींच कंडिशन आसा की मॅक्झिमम 80% जॉब जे आसा ते आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक प्रोवायड करपाचे. तर आमी सगळ्यांकच काय गव्हर्मेंट जॉब दिवंक शकना, पूण हातून हे सगळें इम्प्रुवमेंट करतले. आमच्या मुळगांवान ESI हॉस्पिटल 100 बेडेड येता. नावेली मतदारसंघाच्या 5 पंचायती मदल्या फकत एकूच म्हटल्यार आके बायश पंचायतीन भाजपाचे पॅनल वेचून आयला, जाल्यार उरिल्ल्या 4 पंचायतींचेर अपक्ष पॅनलां वेचून आयला. हातूंत दिकरपाल दवर्ली हांगा युनायटेड फ्रंट फॉर दवर्लीचे पॅनल, रुमडावा दवर्ली अपक्ष पॅनल, नावेली अपक्ष, तळावली अपक्ष अशी पॅनलां वेचून आयल्या. ह्या सगळ्या पंचायतींनी आपापल्या वाठारांत आपापली उदरगतीची कामां करपा खातीर वावूर करतले अशें म्हटलां. आयज संपूर्ण गोंयभर सरपंच उपसरपंचाची निवडणूक जाता. सो आमच्या नावेली मतदारसंघान आयज आखी 22 पंचायतीन आमचे भारतीय जनता पार्टीचे पॅनल हे बहुमतान निवडून येयले. आयज आमचो युवा भारतीय जनता पार्टीचो अविनाश सरदेसाय सरपंच जाल्ले कडल्यान तेजें हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता. तशेंच आमचे अमित शाह तिळवे हे डेप्युटी सरपंच जाल्ले कडल्यान आनी एक खोशयेची गजाल म्हटल्यार ती दोगांय अनअपोज येयल्ली कडल्यान आमची 9 मेंबर पंचायत आनी हितून आमचे 6 जाण BJPचे पॅनल आमचे निवडून येयल्ले. आनी आमकां बाकीचे 3 जाण आसात तेय सुद्दां सगळ्यांकूच आमी घेवन आमी काम करतले. आनी आमी तशेंच आमी आमच्या सरपंचाक डेप्युटी सरपंच कसलो मतभेद न करता सगळ्या लोकांक घेवन आमी काम करतले. गांवचो जो विकास आसा, पंचायतीकडचो जो कितें विकास आसा, कामां आसा ती आमी अवश्य ती पूर्ण करतली. बुल ट्रॉलर्स आणि LED लायट लावन नुस्तेमारी करप्यां आड खर कारवाय करची अशा तरेची याचिका पारंपारीक नुस्तेकारांनी उच्च न्यायालयांत घातिल्ली. ह्या याचिकेचो निकाल पारंपारीक नुस्तेकारांन वाटेन लागला. ह्या विशीं तोडगो काडपा खातीर नुस्तेमारी खात्यान नुस्तेकार, कोस्ट गार्ड आनी मरीन पुलिशेक आपयल्ले. So a meeting was called today of the, as per the court order which came out recently with respect to LED light fishing, illegal activities which are happening. So we took in that order it was that we should take a meeting with the stakeholders as well as the petitioners along with the Coast Guard and the Coastal Police. So we called them for a meeting, and at the meeting we discussed on how to go about that order. We had already kept our officers at the jetties, which along with the coastal police have inspected all the vessels. We have also told them to ensure that fishing license and fishing pass is taken before they go out for fishing. The fisheries societies are also told to see that the fishing vessels जी कोई ऑर्डर पास जाल्या ती कायद्या प्रमाण पास जाय. फिशींग LED लायट घालून करपाची ना. सेकंड म्हणजे हाय इंजीन यूज करपाचें ना आनी बुल ट्रॉलिंग यूज करपाचें. हे कोर्टान पास केल्लें. खंयच्या कोर्टान? हायकोर्टान.
जाल्यार आयज तेणें आमकां सगल्यांक आपूण हाडलेले कोस्ट गार्ड मरीन पुलीस मागीर पुलिसांक सगल्यांक आनीक कोस्ट गार्डाक. तुमकां फक्त 10 रुपयान खऱ्या खुऱ्या भांगराच्या कपांतल्यान टपरी वयली च्या पिवपाची आसा? जर तुमकां अशी च्या पिवपाची आसा जाल्यार महाराष्ट्रांतल्या अहमदनगर जिल्ल्यांत तुमकां वचचें पडटलें. खऱ्या दिसाना जाल्यार पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खाशेलो रिपोर्ट. हो आजो, हो पात्रांव आणि ही आजी पळयात कशी भांगराच्या कपांतल्यान मोगाची च्या पितात ती. हय, खऱ्या खुऱ्या भांगराच्याच कपांतल्यान, तिवूय लेगीत फक्त 10 रुपयान. महाराष्ट्रातल्या अहमदनगर जिल्ह्यातल्या पारनेर तालुक्यातलो स्वप्नील पुजारी हाणी आपल्या प्रेमाचा चहा ह्या दुकानांतल्यान गिरायकांक भांगराच्या कपांतल्यान च्या दिवपाची सुविधा सुरू केल्या. प्रेमाचा चहा म्हणजे एकदम प्रेमच आहे. तर संकल्पना अशी सुचली की मला ते एक तर सोन्याची मला पहिल्यापासून आवडच आणि त्यात चहा पण माझा खूप प्रिय आहे. मी जेवढं कस्टमरला चहा पोचतो तेवढा चहा मी पण पितो. मला पण चहाशिवाय जमत नाही. आणि त्यात आणखी आपण म्हणतो ना सोन्याहून पिवळं, तर भाऊ चला एक नवीन काहीतरी वेगळं करू. पारनेर तालुक्यात प्रेमाचा चहा हे एकच आहे आणि आणखी काहीतरी वेगळं करायचं म्हणजे काय करायचं तर आपण सोन्याचा कपच बनवू की जेणेकरून आपण सर्वसामान्यांना सुद्धा त्याच्यात सोन्याच्या कपात आपण चहा पाजू शकतो. म्हणून माझ्या डोक्यात ते सुचलं आणि मी गेल्या 2 वर्ष प्रयत्न करत होतो. पण आता ते माझ्या प्रयत्नाला यश आलं आणि मी ते सोन्याचा कप मी बनवला. स्वप्नीलान आपल्या कल्पनाशक्तीचो वापर करून तयार केले ह्या 2 भांगरांच्या कपांक सुमार 6 लाखाचो खर्च आयला. प्रेमाचा चहा या ब्रँडाचे महाराष्ट्रात सुमार 250 परस चड आउटलेट्स असतात. मात भांगराच्या कपांतल्यान च्या दिवपी हो उपक्रम फक्त पारनेरातूच सुरू झाला. भारत या देशामध्ये पाण्यानंतर सगळ्यात जास्त पिणारं पेय जर कोणतं असेल तर तो फक्त चहा आहे. आणि पारनेरवासियांनी आणि पुजारी साहेबांनी जे आम्हाला प्रेम दिलं त्याचे उपकार आम्ही कधीच विसरू शकणार नाही. आणि हा ब्रँड मोठा करण्यासाठी ते जे रात्रंदिवस मेहनत करतात, म्हणजे कोविडसारखी सिच्युएशन येऊन सुद्धा आज ते लोक स्टेबल आहेत, ह्याचा आम्हाला खूप आनंद आहे. देशातले सगळ्यात व्हडले उद्योगपती मुकेश अंबानी यांची घरकान नीता अंबानी लेगीत जपानच्या नॉरेटिक ब्रँडाची सुमार 3 लाख रुपयाच्या कपांतल्यान च्या पिता अशी खबर सोशल मीडियाचेर वाचूंक मेळटा. हाकाच लागून जर पारनेर सारख्या ग्रामीण तालुक्यांत 3 लाख रुपयाच्या कपांतल्यान सर्वसाधारण मनशाक च्या पिवपाक मेळटा आसत जाल्यार ती कौतुकाचीच गजाल न्ही. अहमदनगरच्यान सचिन अगरवाला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोवा डेअरीचे 2021 ते 22 थकीत लेखा परीक्षण करचे खातीर आयतारा खाशेली दूध उत्पादकांची बसका जाली. अहवाल तयार करून सप्टेंबराच्या निमण्या सप्तका मेरेन परतून बसका घेतले. गोवा डेअरीक सुमार 14 कोटी रुपयांचे लुकसाण जाला. त्या संदर्भात सरकारा कडेन आर्थीक मजत मागपाचो निर्णय बसकेंत घेतला. गोवा डेअरीच्या प्रशासकीय काळात 2019 ते 20 आणि 2021 ते 22 या 2 वर्साचे लेख परीक्षण जावंक नाशिल्ले. त्या संदर्भात चर्चा करचे खातीर खाशेली बसका आपयल्ली. बसकेत दूध उत्पादकांनी लेखा परीक्षणा करपा खातीर मंजुरी दिल्या. ह्या संदर्भात चड म्हायती दिताना अध्यक्ष राजेश फळदेसाय हांणी 2019 ते 22 चे लेख परीक्षण करपाक सुरवात जाल्या अशें सांगलें. जाल्यार 2021 ते 22 चे लेखा परीक्षण करचे खातीर दूध उत्पादकांनी मंजुरी दिल्या. सप्टेंबराच्या निमण्या सप्तका मेरेन लेखा परीक्षण पुराय करून अहवाल सादर करतले. गोवा डेअरीची आर्थीक स्थिती सध्या नाजूक आसा. प्रशासकीय काळात गोवा डेअरीक चड लुकसाण सोंसचें पडलां. नव्यान निवड जाल्ले संचालक मंडळ सरकारा कडेन आर्थीक मजत मागतले. नवीन संचालक मंडळ रुजू जावचे आदीं गोवा डेअरी दुधाची विक्री 40,000 लिटरां वयर केल्ली. गोवा डेअरीची 70,000 लिटरां वयल्यान आयच्या काळाक 40,000 मेरेन देंवल्या. जाल्यार पशुखाद्य प्रकल्पात 100 टन पशुखाद्या वयल्यान 50 टनाचेर आयल्या. आमकां सप्टेंबर एंड म्हणल्यार जें ऑडिट करपाक जाय तो आतां टायम शॉर्ट आसल्या कारणान आमकां एक बेगीनच्या बेगीन तें करचें पडटलें. ताका लागून ही स्टॅच्युटरी ऑडिटर नेमपाक गरजे आसलो. सेकंड थिंग म्हळ्यार एडमिनिस्ट्रेटरान काम करपाक जाय आसलें पयलीं बरेंचपणी मार्च एंड जातकीर तें बॅलन्स शीट सगळें रेडी करून ते जनरल बॉडी घेवन ऑडिटर नेमपाक जाय आसलें. तें तेमी केलें ना. थिंग तें फेल ठरलें आनी आमकां आतां त्रास जावपाक आसा. ते आमी फुडें कशें व्हरपाचें तोय आमचेर पेज आसा.
तो आमी फुडें व्हरतले आनी ते ऑडिट करून जनरल बॉडी फुडें मांडटले. तिसरो विशय आसलो तो आर्थीक वेवस्था. सद्याची परिस्थिती सामकी दळमळीत जाल्ली आसा आनी जवळ जवळ आमकां 10 ते 15 कोटी सुमार लॉस जाल्ले आसा. ह्या लॉसा जबाबदार तसोच एडमिनिस्ट्रेटरूय आसा आनी तेमी जेन्ना दुदा सेलूय देंवयलो तोय तांकां एक बाधक आसा. आतां आमगे सेल 40,000 वयल्यान 48,000चेर गेल्लो आसा. 15 दिसांकच आमी सेल 48,000चेर वयलो आसा आनी तो आतां आमगे सप्टेंबर एंड म्हळ्यार 60,000चेर व्हरपाचो उद्देश आसा तो आमी तो पूर्ण करतले. गोकुळ अष्टमी निमतान सांखळे हांगाच्या राधाकृष्ण देवस्थानान 18 आनी 19 ऑगस्ट अशे 2 दीस विविध कार्यावळींनी गोकुळ अष्टमीचो उत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. बिरेस्तारा राती 10 वरांचेर उदय बुवा फडके हांच्या किर्तनाक सुरवात जाली. उपरांत 12 वरांचेर श्रीकृष्णाक पाळण्यांत घालून आरती जाल्यो. शुक्रारा सकाळी 10 वरांचेर चिखलकालो आनी दहीहंडी जाली. सांजे 4 वरांचेर राधाकृष्ण वेशभूषा स्पर्धेक सुरवात जाली. ह्या स्पर्धेक 116 भुरग्यांनी वांटो घेतिल्लो. चोडणा मतदारसंघांतल्यान शंकर चोडणकार हांकां सरपंच आनी पंढरी वेर्णेकार हांकां उपसरपंच म्हणून बिनविरोध वेंचून आयल्या. ह्या पॅनलाक भाजपाचो म्हणयारो प्रेमेंद्र भांबरे हांणी तेंको दिलो. भारतीय जनता पक्षाच्या मंडळ समितीचे एक सदस्य मंडळ आमची कार्यकारी समिती आसता मयेची कॉन्स्टिट्युएन्सीची ताजे मंडळ मेंबर श्री पंढरी वेर्णेकार हे सरपंच म्हणून आज बिनविरोध निवडून आयल्या आणि त्याच बरोबर उपसरपंच म्हणून आमच्या सपोर्टर मिसेस परपेच्युआ कुलासो ह्यो उपसरपंच म्हणून निवडून आयिल्लो आसा. हांव पयलो आमच्या चोडण विलेज पंचायतीन आमकां निवडणुकीक सगळ्यांक आमकां हाडले आनी 9 मेंबरांक हांगासर बरे भाशेन हांगासर कार्याक धाडल्या. तेन्ना सगळ्या 9 मेंबरांचें जें कार्य आसा आनी तें आमी सुटावो लायतले खंय खंय कितें उरलां. आतां समज ब्रीज आहा तो ब्रीज आमदारान सामकें फुडाकार घेतलेलो आसा. मागीर भांबरे सरान सुद्दां तेजेर फुडावो घेतलो आसा. अशें कमिटीनूय फुडाकार घेतलेलो आसा आनी बाकीच्यांनी तेजेर खुबशे लक्ष दिवन काम करपाचें आसा आनी हो जातलो असो म्हाका आशा बाळगता. तशेंच आमचे पळय गांवांत कितें कितें बारीक बारीक सारीक उरलां डेव्हलपमेंट उरलां जावं आनी कितें उरलां तें सुटावो जातलो हेजें कांयच हें ना. पेडणे मतदारसंघात 9 मदल्या 9 मतदारसंघात भाजपाची पॅनलां वेंचून आयल्यात. ह्या खातीर पेडणेचो नवीन आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी खोस उक्तायली. ह्या फावट पंचायतीचेर नवीन मुखामळांक संद दियात अशें आवाहन पेडणे मतदारसंघातल्या उमेदवारांक केल्लें आनी मतदारांनी ह्या उल्याक बरो तेंको दिलो अशी खोस प्रवीण आर्लेकर हांणी व्यक्त केली. हांवें पयलींच सांगलें जे पळय आतां आमकां जे ओल्ड फेस आहा ते म्हाका नाका, न्यू फेस दियात. हे म्हज्या पेडणेकारांनी सगळ्यांक तेंच्यांनी आयज आयकलेलें आहा. खूब उमेद दिसता. जसो म्हाका न्यू हाडलो तसोच तेंच्यांनी ह्या फावटी सगळ्यांक न्यू फेस हाडून दाखयल्ले आसा आनी न्यू फेसासूनच आमी काम आमची स्टार्ट करतले आनी म्हाजो हांकां फूल पाठिंबो आसतलो आनी
खंयसरूच कामाक लागून आमी पेडण्यान खंयसरूच कमी पडचे ना आनी गांव कमी पडोंक दिवचो ना. जाता थंयसर पंचायतींनी आमचे डेव्हलप आसतले आनी गांवांनी आमचे डेव्हलप आसतले आनी चडशी भर हांवूय घालतलो. हांव तेंचेरूच सोडचो ना. हांव म्हाजी विजीट आसतली सगळ्या गांवांनी जे तेंच्यांनी कितें कामां करता आनी कशीं कामां करता खंयचे आमच्या बारीक लोकां पासून आमची कामां चड आसतली. बारीक लोक खंय अडलेलो आहा पळय तेका हेल्प आमचो पयलीं आसतलो पेडण्यान आनी त्या लोकांक वयर काडपाक सदांच हांव फुडें आसतलो. कुडचडे मतदारसंघाच्या आसोळडे आणि शेळडे पंचायतींनी भाजपान तेंको दिल्ले पंचायतीचे पॅनल वेचून आयल्या. जाल्यार ह्या दोनूय पंचायतींनी सरपंच आणि उपसरपंच हांची बिनविरोध निवड जाल्या. ह्या वाठारांत खेळाचें मैदान तशेंच सभाघर बांदपाचें काम सरकार बेगोबेग सुरू करतले अशी माहिती भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल हांणी दिल्या. आसोळडा पंचायतीचे सरपंच आणि डेप्युटी सरपंचाचे इलेक्शनाक आमी ह्या वाठारांत येयल्ले आसा. आमचे मदें सगळी आख्खी पंचायत 7 मेंबराची आमचे वांगडा BJPचे वांगडा आसा. आज सगळ्यांनी मेळून इस्तोत बाब आमचो जो सरपंच जाल्लो आसा ताका अनपोज आनी तशेंच दिपेश्रीबाई आमचे डेप्युटी सरपंचाक ताकाय अनपोज हाडला. हांव सगळे 7 मेंबरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी ज्यो गोश्टी ह्या वाठाराच्यो इनकम्प्लीट आसा स्पेशली ह्या वाठाराचो एक ग्रावंड आनी एक हॉल हे बांदपाक आमकां जाय आनी तशें बाकीचे खुबश्यो बारीक बारीक गोश्टी आसतल्यो. आनी मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टंट हांव ह्या वाठारांत गार्बेज कलेक्शन करता आनी थोडो हेल्प पंचायतीन घेता. सेग्रिगेशन हें कंपल्सरी म्हाका दिसता आमी पयलींच सांगला रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी पंचायत हें सेग्रिगेट करपाक जाय आनी दिवपाक जाय. खुबश्यो गोश्टी हितून भितर आसा. बाकीचे इशू एज आमदार हे आमच्या वांगडा रावन काम करपाची आमी भाजपाचे सरकार डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच केंद्रान मोदीजी आसा वांगडा रावन जे वाठाराचे डेव्हलपमेंट आनी बाकीचे गोश्टी करपाचे जो संदी आमी सगळे घेतले. सगळे 7 मेंबर रावन आमी काम करपाचे फुडें व्हरतले. सांगे मतदारसंघाच्या नेत्रावळी, भाटे, उगे, कालरे, पिलर, मळकर्णे, रिवण, वाडे, कुर्डी ह्या 7 पंचायतींनी सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी तेंको दिल्ले पॅनल जिखून आयला. मतदारांचो भाजपाच्या सुशासनाचेर विश्वास आसा ताका लागूनच तांणी ह्या पॅनलाक पंचायतींचेर वेचून हाडला अशें सुभाषान म्हटलें. सांगेच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर हे पंच वांगडी वावुरतले अशें ताणें म्हटलां. अजून पंचायतीन आमी 7 पंचायतीचेर विजय प्राप्त केल्लो आसा. हो सन्मान भारतीय जनता पार्टीचो आसा. हो सन्मान डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सुशासनाच्या पाठिंबो दर्शवणारो आसा. आनी येणाऱ्या काळान भितर ह्या सगळ्या पंच सदस्याच्या आदाराचेरच आयज सांगे मतदारसंघातलो सर्वांगीण विकास करपा खातीर आमी कटिबद्ध आसा. एक बरी साथ म्हाका मेळटली. गेले ते निवडणुकी भितर प्रचंड बहुमतान म्हाका निवडून दिलो आनी ताचे नंतर आमी पळयतात की एक अभूतपूर्व अशें यश आमी पळयलें आसा. शिवोले मतदारसंघाची नवी आमदार डिलेला लोबो हिणे शिवोलेच्या 6 पंचायतीन आपले पॅनल जिखून हाडून बाजी मारली. तशेंच शिवोलेन काँग्रेसीची पाळा मुळां घट करपाक तिका येस आयला. ही पंचायत वेंचणूक लढयतना विरोधी पक्ष कडल्यान मतदारांक कितल्याशाच तरेन बुरोवपाचे तशेंच पोकी आश्वासनां दिवन मतां मेळोवपाचे यत्न जाल्ले. मात मतदारांनी आमच्या पॅनलाचेर विश्वास दाखोवन तांकां जैतिवंत केले अशें डिलेलान म्हटलां. आनी ही 5 वर्सां शिवोलेच्या उदरगती खातीर वावुरपाच्या नजरेंतल्यान शिवोलकारांनी पंचायत वेंचणुकेंत दिल्लो हो मतांचो कौल खूब म्हत्वाचो थारता अशें ताणें म्हटलां. Congratulate our newly elected सरपंच बाय दीपा, डेप्युटी सरपंच बाब नीलू, आमचे 5 मेंबर्स सचिन शाहू आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू ऑल द सपोर्टर्स ऑल्सो. सगळ्या सपोर्टरांक कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी सगळ्या आमच्या वोटरांक सोडियाच्या तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हाजो सपोर्ट एज अ MLA ह्या गांवची उदरगत करपाक सदांच आसतलो. तुम्ही त्यांच्याच तोंडांतल्यान आयकलां कश्यो कसल्यो फ्रीबीज येयल्ल्यो पळय त्यो पयशांच्यो जॉब्साच्यो पूण ही स्थिर रावली आनी तांकां लागून तुमकां देव बरें करूं म्हणटात. ह्याच पंचायतीन न्हू 6 पंचायतींनी असले फ्रीबीज म्हणटा पळय ते बेश्टेच आश्वासनां कोल्ले नाका आसले. पूण वॉर्ड मेंबरांक सांगूंक सोदता तुमकां तुमच्या वोटरांनी निवडून हाडला आनी हेच जे तुमकां हे कितें कितें सांगताले तेणी तुमच्या अगेन्स्ट कॅन्डिडेट दवरलेले तुमकां उडोवपाक.
वास्को सड्यार एका घरा फाटल्यान आशिल्ली धड कोसळून 3 म्हयने जायत आयले तरी ह्या संबंदात खात्यान उपाय येवजण केल्ली ना. ह्या विशीं कितलेशेच फावट कागाळी करून लेगीत कांयच फायदो जालो ना. ताका लागून ह्या घराक धोको निर्माण जाला. संबंदीत प्रशासनान हाचेर लक्ष दिवन बेगोबेग उपाय येवजण करची अशी मागणी ह्या घर मालकान केला. सत्तरी तालुक्यांत 12 पंचायतींनी भाजपान आपलो झेंडो उबयलो. पर्येचे आमदार देविया राणे तशेंच वाळपयचो आमदार विश्वजीत राणे हांचे पॅनल पिसुर्ले, बिरोंडा, केरी, पर्ये, मोर्ले, गुळेली, ठाणे, डोंगुर्ली, सावर्डे, नगरगांव, खातोडा, माहूस ह्या सगळ्या पंचायतींचेर बिनविरोध वेचून आयले. मात एकाच पंचायतींत ती म्हटल्यार होणा पंचायतीचेर कोफुसांव जाल्ल्या कारणान तांकां अर्ज दिवन वेचून हाडचे पडले. ह्या पंचायतींत शिवदास माडकर सरपंच मेळून जाल्यार रेशमी गांवकर उपसरपंच मेळून वेचून आयल्यात. आमची 2 मेंबर भायर दवरल्या पूण तेजे भायर ते आमचे बरोबर नाच इन एनी केस आनी म्हणून आमी कितें ठरयलें की आयज प्रेसाक ब्रिफींग दिवपाक की आमी एक वेगळे तरेन आमी लोकां मदीं वचपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आमी सत्तरीच्या लोकांचे आभार व्यक्त करता कारण लोकशाही म्हणटा ते लोकशाहीच्या माध्यमांतल्यान खुबशे गोश्टी कळपाक येता. भारतीय जनता पार्टीचो हांगा पूर्णपणे भोवमत असलेले पंचायती आमकां हांगा निवड जाल्लेली आसा. सरपंच पंच बी आमचे सगळे कार्यकर्तेच जे सरपंच पंच जाल्या आनी मेन म्हणजे आयज मुख्य की भारतीय जनता पार्टी आनी आमचे पार्टीच्या माध्यमांतल्यान जे हे आमचे वर्कशॉप आशिल्लो 3 दिसाचो त्या वर्कशॉपच्या माध्यमांतल्यान जे आमकां शिकोवंक गावले त्या माध्यमांतल्यान आमी आमचे पंचायत मेंबरांक बी घेवन एक वेगळे तरेन आमी कशें कितें लोकां मदीं सेवा करपाक जाय, लोकांची कितें अडचणी ते कशें हँडल करपाक म्हणून आमी योग्य तरेन आमी ते करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज सत्तरीन कितें जालां की पूर्णपणे भोवमत आमकां गावला सगळे कडेन आनी विधानसभेचें इलेक्शन जावन पूण तें जालें आनी इतलें भोवमत आयलें म्हणून जायना. तेजे नंतर आमी लोकां मदीं कशें वचूंक जाय, लोकांचे कितें कितें विशय आहा ते कशे सोडोवपाचे आनी त्याच बरोबर सरकाराची जी कितें स्कीम, सरकाराची जे कितें पॉलिसीज आहा आनी ह्यो स्कीम लोकां कडेन कशें पावोवपाचो हो आमचो प्रयत्न आसतलो. ह्या आशिल्ल्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अश्योच आनीकूय खबरो पळोवपा खातीर सबस्क्रायब करा आमचे YouTube गोमंतक TV चॅनल. त्याच बरोबर फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक TV फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक TV.